आमी हे दिसा स्टेटमेंट्स पळयले जाल्यार इन सोशल मिडिया आनी प्रेसाक दितात ते सामके कम्युनल स्टेटमेंट हे दिसान लोक उलयत तेश कोन हें बरें लागना. आमचे सांव फ्रांसीस शावेराचे चोडटात तेन्ना इट इज एन इन्सल्ट टू सेंट फ्रांसीस झेवियर, एन इन्सल्ट टू एवरी गोवन. सांव फ्रांसीस शावेर आमी जाणात तो गोंयचो सायब आनी फकत क्रिस्तांव लोक न्ही, हिंदू भाव भयण्यो, मुस्लीम सगळे, फकत गोंयकार न्ही, भायले पासून कोण भायर आहात ते गोंयचे भायर आनी फॉरेन कंट्रीसान पासून ते पासून सांव फ्रांसीस शावेराक मानतात. तो व्हडलो सांत फकत आमचे गोंयचे न्ही, तो इंटरनॅशनली रिवर्ड सेंट. आनी देखून कोण इन्सल्ट करता तेन्ना सांव फ्रांसीस शावेराक ही इज इन्सल्टींग द एंटायर कम्युनिटी, स्पेशली द कॅथलीक कम्युनिटी. हे लोकांचे कोण असले इन्सल्ट करतात ते तेंचे पयले DNA चॅक करूंक जाय, कित्याक गोंयकार अशें करून केन्ना उलोवच ना आनी गोंयकाराचें रगत आसा जाल्यार असले उतर पासून येचनात. आनीक एक सांगता, सद्दां आमचे आतां सांव फ्रांसीस शावेराचें फेस्त येता तेन्ना आतां एक्सपोजिशन जाता तेन्ना तो बोवाळ जाता आनी थोडे आहात तेन्नाच ते बोवाळ करपाक. आमचे ऑनरेबल CM दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलेलें असेंब्लीन, वी वील नॉट टॉलरेट एनीबडी इन्सल्टींग एनी रिलीजन एंड वी वील इमिजिएटली टेक एक्शन टू अरेस्ट देम म्हणलां. ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आमकां अश्युरन्स दिल्ले. हांव आतां चॅलेंज करता डॉक्टर प्रमोद सावंताक, सगळे असले लोक आहात ते असले कम्युनल इन्फ्लेमेशन करतात ते, कम्युनल टेन्शन करतात ते आनी एकमेकाक इन्सल्ट करतात ते, आनी स्पेशली आमचो सांव फ्रांसीस शावेराक तांकां तूं आतां ऑर्डर दी भितर उडोवपा ताका, कित्याक एक पाटी तो भितर गेलो ताका कोटले ते प्लेस कितें आनी दुसऱ्यांगे मेतें जावपाचें न्ही. सो हांव चॅलेंज करता चीफ मिनिस्टराक, यो तूं तुगे उतर तुवें अश्युरन्स दिल्ले ते आतां फुलफील कर आनी हे मनशाक अरेस्ट कर.